प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 13वो विसवोर, वोड 1 ते 15 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 13 वर्सेस 1 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पास्काचे पोरबे आदी जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. संवसारांत असलेल्या आपल्याचो ताणें सदांच मोग केल्लो, पूण ह्या वेळार ताणें सोपुर्नायेन ताचो मोग करून दाखयलो. तांचें रात जेवण चलतालें. जेजूचो गात घेवचो म्हूण देंवचारान शिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घाल्लें. सगलें आपल्या हातांत बापान दिलां. आपूण देवा थावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो. ताणें आपलें आवरण काडलें आनी एक रुमाल घेवन तो आपल्या पेंगटाक बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमाळाक ते पुसूंक लागलो. तो शिमाव पेद्रू सोर्शें गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोमिया, तूं मुजे पांय धुताय? जेजून ताका परतिपाल केलो, हांव कोत्तां तें तुका आतां समजोना, पूण मागीर समजोतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कधीच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. शिमाव पेद्रून परतिपाल केलो, अशें जाल्यार सोमिया, म्हजे पांयच न्हय बगोर म्हजे हात आनी म्हजी तोकली धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसा, पूण सगळे नितळ नात. आपणाचो गात कोण घेतो आसलो ते तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगळे तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातोच आपली वस्त्रां घालून जेजू आपले स्वातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात न्हू. तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटा आनी तुमी सारकें उलयता, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक. हांवें तुमकां देख दिलें. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू मोरचे आदीं आपलें निमाणें जेवण आपल्या शिसां बरोबर करता. आनी आयज भाव भयणीनो, इग्रोज मात हो निमाणो ब्रेस्तार म्हणून आयज मानता. कित्याक फाल्यां आमी निमाणो सुंकरार करता आनी तेज्या उपरांत पास्कांची परब करता. आमी जेजूचें मरण आनी पुनर्जीवनपणाची धोबाजो आमी करता. आनी भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी पळयता की जेजू जेवण करचे पयलीं आपल्या शिसांचे पांय धुता. भाव भयणीनो, हें काम दुसऱ्यांचें पांय धुवपाचें तें आसलें फकत गुलामाचें, दोनयाचें काम न्हय. पूण भाव भयणीनो, आज जेजू ह्या 15वी वोडेन कितें म्हणटा, एक्चुअली आमी 14 पळोवया. तो म्हणटा, तुमी सोमी आनी गुरू म्हाका मानतात. हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां
तशेंच तुमी करात. भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना इगोर्जेक वेतले हांव, आमी जेन्ना मिसाक वेतले हांव, आमी पळयतले हांव आदनीक लोकांचे पांय धुता आनी आमी चिंताव की हे जे पांय धुल्यात ते कितले आमी बरें केलां. पूण भाव भयणीनो, हें जें आमी पळयताव न्हय की कोण पांय धुता ते एका दिसाक वर्सान एका पाटी धुवपाक, ज्या लोकांचे पांय धुतले तो लोक आपले पांय धुवन बरो 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 सोप घालून बरें न्हाण बरी आंगोस्त्रां घालून ते आतां येतले इगोर्जेन. तांचे पांय मेडे आसचे ना, ते बरें मोचे घालून बरें सोक घालून बरें पोरमोड सगळें घालून येतले. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून ह्या शिसाचे पांय धुल्लेले, तांकां सांगून नासलें आरे बाबा तुमी न्हाण येयात, कित्याक हांव तुमचे पांय धुता, मातशें तुमकां दाखोवंक सोदतां की हांव एकदम खालती म्हणून. ताणें कितें केलें, तांकां सांगून नासलें. पूण त्या वेळार जेन्ना तांचें जेवण तयार आसलें, तो सांगता आमी जेवण करच्या पयलीं हांव तुमचे पांय धुतलों. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार रेंव आसताली, इतलो माती आसताली आनी लोकांचे पांय मेळे जाताले. आनी जेजून जेन्ना ते शिसाचे पांय धुले, ते पांय एकदम मेळे आसले. तांकां सांगूं ना तुमी न्हाण येयात, कित्याक म्हाका तुमकां फकत दाखयता की हांव खालतो रावता म्हणून. तांचे पांय मेळे आसलेले, वास मारतालो, रेंव आसली, माती आसली. आनी जेजू सकल दिमी घालून एक एकल्याचे पांय सारके नितळ कोत्ता. आनी तेन्नाच तो तांकां जेवणाक तेंचे बरोबर जेवणाक बसता. आनी भाव भयणीनो, ह्या 15 वडीन जेजू आयज कितें म्हणटा, हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. भाव भयणीनो, एक दीस आमी कोणाचे पांय धुत जाल्यार हें फकत आमी भायलो दबाजो करता. एकामेकाचे पांय धुवपाचे म्हणजे कितें? भाव भयणीनो, जेजून आमकां सांगलां तुमी एकामेकाचे पांय धुवात, एकामेकाक जें हांवें केलां तुमी करात. फकत एका दिसा, फकत निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा ओ आमी आख्ख्या वर्सान एक एकल्या दिसा आमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. म्हणजे कितें? आमी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी वेता दुसऱ्या कडेन, तांकां देवाच्या उतराची सोजमणी जाता, कित्याक आमकां सोजमणी मेवल्या. आमी जावन आसा भावार्थी. जेजू आमचो पात्रांव जाल्यार, तो आमचो धोनी जाल्यार, तो आमचो देव जाल्यार, म्हणजे आमी ताचो मोग आपणायला. आमी ताज्या मोगान आसाव, आमी ताजें उतर पाळटाव. आतां ताजें उतर पाळटा म्हणून आमी जैती म्हूण जिवीत जियेता म्हणून आतां आमच्यान दुसऱ्या कडेन वचूंक जाता, तांकां आदार करूंक जाता, तांकां देवाची उतराची सोजमणी दिवंक जाता. आनी आतां आमी तांचे पांय दिवंक जाता. पांय धुल्यार म्हणजे कोणाक बिश्टें जेवण दिलें, आमी कांय व्हडलें काम करूंक ना. भाव भयणीनो, आमी दुसऱ्यांचे पांय कित्याक धुवंक जाय? तांकां सर्गीच्या राजान आमंत्रण दिवपाक, तांकां भितर सरपाक. कितलो लोक फकत आपल्या पोटाचेंच पळयता. कोण वेता आनी दुसऱ्यांक जेवण दिता, उदक दिता, कपडे दिता. आतां ह्या इस्टराच्या दिसान इस्टर एक दितले आमी, कितें जेवण दितले आनी आमी सजमता की आमी व्हडलें काम केलें म्हणून. पूण भाव भयणीनो, जेजू आमकां कितें सांगता, तो म्हणटा तुमी वसात. खरें म्हजे पाटलावदार जाल्यार, खरें तुमचें शीस जाल्यार वसात. ह्या मोगान जे तुमकां हांवें म्हज्या मोगान बोल्लात, वचून मोग दुसऱ्यांक दाखयात, तांचो आदार करात. वय तांकां आदार करूंक जाय जाल्यार तांकां पयशे दिवंक जाय, कितें जेवण दिवंक जाय, कितें करूंक जाय. पूण त्याच्या उपरांत तांकां उतराची सोजमणी दिवंक जाय. कित्याक आदार दिवपाचो जावन आसा देव. आमी आमच्यान मनशान फकत आदार दिवंक जाता, पूण तांकां शिकूंक जाय की देव तांचो आदार करता म्हणून. तांचो भावार्थ वाडोवपाक, तांकां देवाचें उतर शिकोवपाक. आनी तेन्नाच की आमी एकामेकाचे पांय धुता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी खरीच भाशेन नियाल करुया. नातर आयज जें हो दीस येतलो, हाका म्हणटात निमाणो ब्रेस्तार. आमी वेतेले हांव सदांच भाशेन मीस आयकतले हांव, आमचो दबाजो करतले हांव, आमी आमकां कोणाक विचून काडले आमचे पांय धुवन आमी घेतले, आमकां एक लाडू वो एक पाव मेवतलो आनी एक केळें मेवतलें आनी आमी खूब खोशी आसतले हांव की आमकां विचून काडल्या म्हणून. पूण खरेच भाशेन फकत आमचे पांय धुवपाक न्हय, आमी दुसऱ्यांचे पांय एकाच दिसा करपाचे न्हय, पूण एक एकल्या दिसा आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवन, तांचो आदार करून, तांकां जेजूच्या राजान भितर सरपाक आमी आयजच्यान आमी वावरुया. आनी खरेंच हे भाशेन जेजून सांगला ते भाशेन आमी एकामेकाचे पांय धुवन आमी कमेस करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा
आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.